नवरात्र उत्सव आणि मकर उत्सव गोव्यातला सगळ्यात व्हडलो उत्सव. 9 दीस गोंयांतल्या वेगवेगळ्या देवीच्या देवळांतल्यान नवरात्र उत्सव आणि मकर उत्सव पुराय गोंयांत साजरो करता. आज सांखळेंतल्या राधाकृष्ण देवळांत हांव आयच्या मकर उत्सवाक त्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो. पुराय आमच्या सांखळी परिसरांत मकर उत्सव राधाकृष्णाच्या देवळांत जाता. देवळाच्या परिसरात आयल्या उपरांत आनी देवळांत आयल्या उपरांत मन प्रसन्न जाता. खूप मोठ्या प्रमाणात सांखळी आणि परिसरातले लोक मकर उत्सव पळोवपा खातीर सांखळेंतल्या राधाकृष्ण देवळांत येता. हांव सगळ्या जाणांक नवरात्रीच्यो आनी मकर उत्सवाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी फाल्यां जावपी दसरो ताज्योय खूब खूब शुभेच्छा भेटयता. एक वेळ परत एकदा सांगता आसतना खूब बरें दिसता. गोंयांतलीं सगळीं देवळां ही क्लीन, नीट, स्वच्छ आनी सुंदर अशा पद्दतीन सगळे जाण म्हाजनूय ती मेंटेन करतात. हें पळोवनूय मनाक प्रसन्न जाता. Mama